8 ते 11 डिसेंबर मेरेन गोंयांत 9वो संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस जावपाचो आसा आनी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या संवसारीक आयुर्वेदीक काँग्रेसीक भेट दितले म्हूण डॉक्टर स्नेहा भागवत हाणें पत्रकार परिशद घेवन कळीत केलें। संवसारभरांतले दोतोर हातूंत वांटो घेवपाचे आसात। पयलेच खेपे संवसारीक भलायकी संघटनाय हातूंत वांटेकार जातल्यो। आमी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी फुकट वैजकी शिबीर घडोवन हाडला। आतां मेरेन अशे 54 शिबीर आमी घडोवन हाडला आनी 38 वेगवेगळ्या शाळांनी जागृताय शिबिरां घेतल्यात। तशेंच सुमार 12,000 दुयेंतींची डेटा आमी एकठांय केला अशें डॉक्टर स्नेहा भागवत हाणें सांगलें। वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जी गोंयांत जावपाची आसा पळय तसो तो महाकुंभ आसा, कुंभमेळा जसो घडटा तशा प्रकारचो मोठो इव्हेंट गोंयांत घडटा। तेजे पूर्ण श्रेय आमचे माननीय मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि सगळ्यांक मान्यवडां वता हे सगळे अशा प्रकारचे आणि ते येवन आमचे खरेंच मोठे भाग्य आसा गोंयच्या लोकांचे आणि गोंयच्या सगळ्या लोकांनी ते येवन पळोवचे तेजो लाभ घेवचो अशें सगळ्यांक विनंती। त्याच बरोबर जे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद जे गोंयांत दुसरी ब्रांच आसा, पयली आसा ती दिल्ली आसा, त्याच लेवलीचे त्याच दर्जेचे दुसरे इन्स्टिट्यूट आमच्या गोंयांत येता हें आमचें एक मोठें भाग्य आसा आनी हेजें पूर्ण श्रेय आमचे श्रीपाद भाऊ जे आदले आयुश मंत्री आशिल्ले तेंचे मुद्दाम गोंयांत अशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूट जावचे म्हणून प्रयत्न केले आनी त्याच बरोबर आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान अन्य सगळ्यांनी प्रयत्न करून ताचें इनॉग्रेशन येणाऱ्या ह्या जे वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसच्या दरम्यान आसतलें आनी ताची थोडीशी माहिती म्हणल्यार हे जे इन्स्टिट्यूट आसा हे टर्शरी लेवल जशें जी गोवा मेडिकल कॉलेज आसा आयुर्वेदी खातीर तशाच प्रकारचे टर्शरी लेवलाचे आयुर्वेदाचे खंयचेय दुयेंस जर आसत जाल्यार तेज्या खातीर लागणारी स्पेशालिटी आनी सुपर स्पेशालिस्ट जे डॉक्टर आसा हे त्या धारगळचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट जे आसा थंय आमकां सगळे अवेलेबल आसतले डॉक्टर्स। थंय 250 बेडेड 250 बेडेड जी आमकां म्हायती तेंच्या दिल्ली आसा अधिकाऱ्यांनी ती आसा 250 बेडेड हॉस्पिटल थंय आसतलें। UG, PG आनी PhD पर्यंत शिक्षण मेळटलें सगळ्या भुरग्यांक। तातूंतले 100 स्टुडंट UG स्टुडंटाची कॅपेसिटी आसतले आनी सुपर स्पेशालिटी जशें डॉक्टरान सांगलां तशें सगळ्या प्रकारचे ENT सर्जरी धरून वेगवेगळे सगळे सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर्स थंय आसतले। CT स्कॅन, सोनोग्राफी, मॉडर्न OT, ICU, NICU, मॉडर्न टूल्स वापरून अशा प्रकारचे सगळे वेल इक्विप्ड अशा प्रकारचे हॉस्पिटल आसतले। त्याचबरोबर वेलनेस कॉन्सेप्ट आणि प्रिव्हेन्शन कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेदान जो सांगिल्लो आसा तेजेरय ते बऱ्यापैकी थंय फॅसिलिटीज अवेलेबल आसतले। तो अशा प्रकारचे जे आनी प्रिव्हेंटीव केअर हे चड भर दिणारे अशे हे इन्स्टिट्यूट आमच्या गोंयांत लागतले आनी हेजो फायदो गोंयकारांक विनंती करता आनी सगळ्यांनी त्या इन्स्टिट्युशनाचो आयुर्वेदाचो जो मोठ्या प्रमाणात टॅक्नॉलॉजी वापरून आयुर्वेद जो आमकां जो दिसता काड्या ते चूर्णा पुरतो मर्यादीत ना आयज तो खंय तरी बॅरियर क्रॉस करून फुडें गेल्लो आसा। नवीन नवीन टॅक्नॉलॉजी वापरून वेगवेगळे फार्माजी आमचे आसा ते वेगवेगळे टॅबलेट्स, रुलर्स, पेन किलर, लिनिमेंट, ऑइंटमेंट, आय ड्रॉप्स वेगवेगळे प्रकारचे आयले आसा। सो अशा सगळ्याचो लोकांनी फायदो घेवचो आनी परत एकदा सगळ्यांक विनंती